सोम्याचे दर्शन घेवया हरसून नावताचे नामी गावया गीतां गाया आनी वंदिया बलिदानांतल्या वांटेली जावया जेजू क्रिस्त आमचो सोडून वतां संवसाराक आयलो मेरो कुसार देव पुतो ओहोद वेदार sacrifice तासो आमचो आदार दर्शन सोम्याचे दर्शन घेवया हरसून नावताचे आमी गावया गीतां गाया आनी वंदिया बलिदानांतल्या वांटेली जावया मोगळ भवनो भयणीनो तुमकां समेस्तांक पास्कां फेस्ताचे उल्हास पटयता जिवंत जेजू तुमकां समेस्तांक आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण आमचें मागणें तुमच्या खातीर जावन आसा हे संदर्भार एमिसाचें बलिदान सर्व आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या तेसावा खातीर तशेंच जी कोण एमिसाचें बलिदान आतां म्हजे संगे भेटयतात तुमचे बसोती एमिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा इगर्जेक वचून मिसाचें बलिदान आयच्या दिसा भेटोवचें भाग आमकां ना तरी आमच्या घरांनी ह्या माध्यमा मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटोवचें भाग देवान आमकां फोव केला त्या पासून ताका मेहरगां दिवया ताची कृपा ससाय विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमचे खातीर आनी अख्ख्या संवसारा खातीर आनी विशेष करून कोरोना पिडे वरवीं कश्ट दिल्या संवसारा खातीर आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं क्रिस्त देव म्हज्या मोगाच्या भवनो भयणीनो जिवंत जेजू जैतवंत जाल्ले घडीत आज आमी नियाळतना सगळो संवसार ह्या संतोषभरीत पास्क परबेंत उल्हासता मरणा उपरांत जिवीत आसा म्हणलें सत देवाच्या पुताच्या पुनर्जिवंतपणा मुखांतर देव आमकां कळीत करता हे मरणा खंय आसा तुजें जैत हे मरणा खंय आसा तुजें कुंस म्हणलें सापावलोचीं उतरां हांगासर खरीं जालीं जैतान मरणाक गिळ सोडलें आनी आज तसो जैत वंत जेजू जिविताचो दातार आमकां आपयता हें जिवीत जोडूंक आपयता तर बरवशाची मनशां आमी जावया बरवशान फुडें सरया जेजूच्या ज्या सस्तीक जिविता कुशीन सुमकोंक देवाचो आदार करपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया नितळ काळ जमानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया आमी गेल्ल्या पातकाची दुखधन सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदारा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्हे अवसरू सांगता मनाची तोंडणानुसारून वायट आदुराने बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बडोड अपराध ह्या पासून बगेन हांव कार मोरये आनी सगळ्या देवदूतांनो आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवं आमेन Sumia kakutka Krista kakutka Krista kakutka Sumia kakutka Sumia kakutka
महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, उंचरगी आणि शांती ताच्या इष्टा सोसारी. सर्वेश्वरा देवा, सर्गीच्या राया, सर्वोद्वेदार देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता, तुझ्या दोन वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता. Sumia Jesu Christa, Bapaच्या एकल्या स्फूर्ता, Sumia देवा, देवाचे शेडये, तू संसाराचे पाप करताय, आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्यात पोचलाय, आमचे मागणे फारून घे, कित्याक पवित्रत्म्या संगती देवा बापाचे महिमे. जेजू Christa, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थूया. एकटी बरदळे दंप्या आमच्याच कसके गरजां खातीर, अख्ख्या संवसाराच्या गरजां खातीर विशेष करून आमी मागया. देवा आमच्या भोवमोगाळ सरपदवेदारा बापा, आयच्या दिसा तुज्या पुताची जोग तुवें मेल्ल्यांतलो जिवंत केलोय आनी ताच्या सांगाता आमकां काळोखांतली भायर काडून उजवाडाक पावयली. आनी गुलामपणाचे बंदपास तुटोवना, तुज्या स्वतंत्र भुरग्यांचें सूख बगूंक अपरिमीत मोगान आमकां फावो केली. देखून व्हडा संतोषान तुजी वाखणणी आमी करता आनी आयच्या दिसाचो संतोष आमच्या काळजांनी सांबाळून सगळ्या मनशां जेजूच्या पुना जिवंतपणाची बरी खबर कळीत करूंक आनी अशें तांकांय पास्काच्या संतोषान वांटो दिवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. Amen. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. चवळ पेद्रून उलोवंक सुरू केले. जुवान स्नान परगटले त्या उपरांत गलिलयांत सुरू जावन अख्ख्या जुदेयांत कितें घडलें तें तुमकां कळीत आसा. देवान कशें नजरेच्या जेजूक पवित्रत्म्यान आनी पदवेन मागलो ह्या विशयांनी तुमी आयकलां. तो सगळ्यांनी बरें करीत आनी संवसाराचे पदवे खाला आशिल्ल्यांक बरें करीत गेलो, कित्याक देव ताचे सांगाता आसलो. आनी दुदेवांच्या गांवांत आनी जेरुसलेमांत ताणें केल्ल्या सर्वाचे आमी साक्षी. एक खुर्सार उमकाळून ताका ताणें जिवेशी मारलो, पूण दुसऱ्या दिसा देवान ताका जिवंत उठयलो आनी तो दिश्टी पडूंक निर्मिले. सक्कट लोकांक न्हय, पूण देवान पयलेंच नेमिल्ल्या साक्षीदारांनी म्हणजे आमी मात ताका पळयलो. देवान ताका मेल्ल्यांचो जिवंत उठयल्या उपरांत आमी ताचे सांगाता जेवल्या आनी पियेल्या. आनी आतां देवान ताका जिव्यांचो आनी मेल्ल्यांचो नितीकर्त नेमला म्हूण लोकांक प्रगट करूंक आनी त्या विशयान साक्ष दिवंक जेजून आमकां ताकीद दिल्या. ताका सतमंतेला समेस्तांक ताच्या नांवां मरिफात पातकाचे पक्षाणे मेळटा म्हूण समेस्त प्रवादी रुजवात दितात. देवाचे उतार हे. देवाचे गोड उपकार.
दिसो सर्वेस पुराणच केलो या दिसा आमी संतोष उल्हास करूया दिसो आयसो सर्वेस पुराणच केलो या दिसा आमी संतोष उल्हास करूया सर्वेस पोराक दिन वसूया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बळटा तर इस्रायल ताका वाकणूंक म्हणून ताचो विश्वासी मोग ससनाक बळटा दिसो आमीच पोरानूच केलो या दिसा आमी संतोष उल्हास करूया सर्वेस पोराच्या उजव्या हातान जैत वेला ताच्या उजव्या हातान मात कार्या चलयल्यान हांव मरचो ना हांव जिवंत रावतलो आनी सर्वेस पोराची अद्भुत कार्यां वर्णितलो दिसो सर्वेस पोरानच केलो या दिसा आमी संतोष उल्हास करूया दिसो सर्वेस पोरानच केलो या दिसा आमी संतोष उल्हास करूया San Paulon कोलेसकारांक बरयल्या पत्रांतल्या वसाप भाव भयणीनो क्रिस्त सांगता जर तुमी जिवंत जाल्यार तर सर्गिस्त वस्तू तुमी आत्रेगा थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा संवसारी वस्तूक गामान दिनासतना सर्गीच्या वस्तूक चड मान दिया कित्याक तुमी मेल्यात तुमची जिणी क्रिस्ता सवे देवा ते लिपोवन आसा आमचे जिवीत जावन आसलो क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता त्या वेळार तुमी ताचे सांगाता महिमेन प्रत्यक्ष जातल्यात देवाचे उतार हे देवाचे गोड उपकार Crismo nato जीवन जाला आणि केदीस मोरा सोना Alleluia, Alleluia Crismo nato जीवन जाला आणि केदीस मोरा सोना पास्काचे ते सकाळी शिलालो तुले ते वेळी अंकादुस पाडलो सूर्य उरेलो जेजू पूर्ण जीवन जालो संसाराक प्रकाश पावलो Alleluia, Alleluia Crismo nato जीवन जाला आणि केदीस मोरा सोना सर्वेस पाव तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो भगवान जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या ಐತರ ಫಂದ್ಯಾಬಾರರು उजवाडच्या आदी मगदेलाची मरी फोंडासरशी आयली थंय समाधेच्या तोंडान क दवरलेली शिळा पाटी लोळयल्ली तिणें पळयली तेवूळ ती सिमा पेद्रू आनी जेजूक मोगासो जावन आसलेल्या शिसा लागीं धांवन येवन म्हणाली सोम्याक पोंडांतलो काण्णवेला आनी ताका खंय दवरला म्हूण आमी नेणाव तेदवा पेद्रू आनी तो आनी एकलो शिश समाधेसरशी बायसरून गेले ते दोगी दवत गेले पूण तो आनी एकलो शिस पेद्रू प्रास वेग्गी पावलो पूण बागोवन तिळण पळयतना धरणीर पडलेली सणाची वस्त्रां ताका दिसलीं पूण तो भितर गेलो ना ताच्या फाटल्यान सिमा पेद्रू येवन शिदा समाधी भितर रिगलो थंय ताणें धरणीर आसलेली सणाची वस्त्रां देखलीं पूण जेजूच्या मस्तकाक रेवडायलेलो तुवालो त्या सणाच्या वस्त्रां संगता नासतना वरवेंगड दवरलेलो ताका दिसलो तेदवा समाधेसरशी पयलें पावलोलो तो आनी एक शिशी भितर सरलो ताणें देखलें आनी सतमानलें तो मेल्ल्यांतलो परत्यान जिवंत जावंक जाय आसलो ही पवित्र पुस्तकाची सांगणी
ते पर्यंत तांकां समजली ना. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त तेही म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, संवसाराच्या रचनेत तावना जेजूच्या त्या कुर्साच्या मरणा पर्यंत लोक पातकांत जियेलो. जावं पुरो आदाम आनी एवेचें पातक, जावं पुरो कायनाचें पातक, जावं पुरो नोयेच्या काळाच्या लोकांचें पातक, जावं पुरो लोताच्या काळाच्या लोकांचें पातक, इस्रायल परजेचें पातक, जुदेवांचें पातक वा मेस्तांचें पातक. ह्या पतकाचा परिणाम मरण. देखून जेजून देवान भुमी वैकुटांत आदामकांनी एक म्हणली उतरां, त्या आडवरलेल्या रुखाचें फळ तुमी खायनाये केलें जाल्यार तुमी मरतल्यात. म्हणजे देवाच्या कुशे विरोध वचून पातक जर तुमी आदारतल्यात तुमी मरतल्यात. म्हणजे मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या मरणाच्या बियान तरतरून आसलेल्या लोकांक पुनर्जिवीत असो बरवसो दिवच्याक जेजू आज ते रितीन जिवंत जावन एका नवे जिवीत असो बरवसो तो आमकां दिता. मरण अंत न्ही, मरण एक नव्या जिविताची सुरवात म्हणलें सत तो आमकां दिता. वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, देखून मरणाक आमी भियेवंक नजो, कित्याक मरण अंत न्ही, मरण एक नव्या जिविताची सुरवात. मरण एका नव्या जिविताचो दारवटो म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. आदाम आनी एवेन संवसारी जिवीत सांडलें तरी, मरणाक वेग मारली तरी देवान तांकां सांडूंक ना. देवान तांकां ह्या नव्या जिविताक, सासणीक जिविताक आपोवणें दिलें आनी आपोवण्या सारी जावन त्या आदाम आनी एवेचो मोग केलो, ताच्या संततीचो मोग केलो. पूण हें सत मात्र ती समजली नात. हें सत उगडापें करूंक देवान प्रवाद्यांक धाडले, नितीकर्तांक धाडले आनी जायत्या जाणाऱ्यांक धाडले आनी म्हणल्या उपरांत सासणीक जिवीत आसा म्हणलें सत तांकां कळीत केलें. पूण जाल्यारय लोकांक मेल्या उपरांत सासणीक जिवीत आसा म्हणलें सत जाणा जावंक शकलो ना. हे संदर्भार देव एक योजन करता. आपणच मनीस जावन येतलो, सुमया जेजूच्या रुपार येतलो, आपणच कश्ट मरण सोंसतलो आनी मरणाचेर जिवंत जावन त्याच लोकांक हांव दाखोवन दितलो. मरण अंत न्ही, मेल्या उपरांत आनी एक जिवीत आसा आनी तें जावन आसा सासणाचें जिवीत. पळय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आनी हें जिवीत आज सोमी आपल्या पुनर्जिवंतपणाच्या परबे दिसा आमकां दाखोवन दिता. कुर्साच्या मरणाच्या दिसा संजे 3 वरार सर्व संपतलें म्हणून जेजून तकली बंदा घालून प्राण सोडतना सैतानान चिंतलें आसतलें हांव जिखलो, हांवें वर्ल्ड कप आपणायलें म्हणून ताणें चिंतलें जावं पुरो, ताणें उडक्यो मारल्यो जावं पुरो, तो नासलो जावं पुरो. पूण ताचो संतोश, ताची ती ददुसकाई, ताचो तो नास तो आखेर पर्यंत उरलो ना. आयच्या दिसा ताचो नास स्तब्ध जालो, ताचो संतोश तो दुखांत बदल्लो. कित्याक मरण जावन उरलें ना, मरण जिवंत जावन परत उठलें. आनी हें सत आयची देवस्तुती आमकां दाखोवन दिता. देखून सांपावलो भोव आपुरबायन म्हणटा, हे मरणा खंय आसा तुजें जैत, हे मरणा खंय आसा तुजें कुंस. जैतान मरणाक गिळून सोडलें, जिवितान मरणाक गिळून सोडलें म्हणलें सत देवाचें उतर आज आमकां दिता. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देखून आमी ह्या सासणीक जिविताच्या त्या अनेका जिविताक राखूंक जाय. एक आवयच्या गर्भांत दोगां जवळीं भुरगीं आसलीं. ह्या दोळ्या भुरग्यांत एक चेडूं भुरगें आनी एक चेडो भुरगो. आनी चेडूं भुरगें त्या गर्भांत आसलेल्या आपल्या भावा लागीं म्हणालें खंय, दट्टो आमी आसो गर्भांतलो संवसार केवल थोड्या दिसांचो मात्र खंय, उपरांत ह्या संवसाराक आमी आदेश मागोवंक आसा खंय, आदेश मागल्या उपरांत आमकां आनी एक संवसार आसा खंय. आनी त्या संवसाराक आमी गेल्या वेळार तो संवसार व्हडलो आसा खंय आनी त्या संवसारांत मनीस म्हण आसात खंय. त्या संवसारांत मनीस वाऱ्या वयल्यान वता खंय, मनीस उदका वयल्यान वता खंय आनी मनशान जायती प्रगती केल्या खंय. आनी त्या संवसारांत जायत्यो मनजाती आसात खंय, रूख झाडां आसात खंय, विशाल संवसार खंय तो. आनी त्या संवसारांत एक देव आसा खंय, देव आनी ताका आमी माय म्हणटा खंय, आवय म्हणटा खंय. देखून त्या संवसाराक वचोंक आसा. तवळ
गर्भांतलो भाऊ म्हणालो नांगो बहिणी ना हो संवसार 9 म्हयन्यांचो आमचो शाश्वत हाजे उपरांत दुसरो संवसार आमकां ना ते पुरो बेश्टें म्हणालो खंय ना धाडटो ना हाजे उपरांत आमकां आनी एक संवसार आसा. आनी अशें उलोवन उलोवन आसतना 9 म्हयने भरती जाले तो दीस आयलो त्या संवसाराक गर्भाच्या संवसाराक आदेवस मागचो आनी नव्या एका संवसाराक पांय तेंगचो. ह्या नव्या संवसाराक ती दोगांय पांय तेंगतना सगळें नवेंच येदोळ पर्यंत उबें नासलीं पटाक जाय पुरतें तवळ तवळ तांकां थंयसर मेळटालें. आनी ते आतां एकच फावटी ह्या संवसाराक वयता आसतना एका रितीचें भिरांतीचें वातावरण आकांताचें वातावरण कोणूच आपणाच्या वळखीची नांत कोणूच आपल्याच्या मोगाची नांत कोणूच आपल्याच्या संबंधाची नांत असो येद्या व्हडल्या विशाल संवसारांत एक किडो कशें हांव जल्मोन आसच्या त्या संदर्भार बियान आकांतून रडटाना आनी तवळ आयलो आमचो देव आमची आवय पुटलून दवरूंक. आनी त्या आवयन तांची जतन घेतली आनी ती आवय तांकां संवसारी देव जाली. आनी ह्या संवसारांत ही भुरगीं वाडोवन वाडयतना भयण भावा लागीं म्हणाल की धाडटो हो संवसार आसा पळय आमी आतां जियेता तो थोड्या वर्सांचो खंय थोड्या वर्सांचो थोडो 25 जावंक पुरो 30 जावंक पुरो 500 जावंक पुरो 100 वर्सां जावंक पुरो थोडी वर्सांचो खंय हो संवसार हांगासर आमचें जिवीत जाल्या उपरांत आमी आनीक संवसारा बेतांव खंय आनी त्या संवसारांत ती उपरांत मरण ना खंय ते संवसार शाश्वीत खंय तो त्या संवसारांत देवाचें आजरपण आसा खंय देव आसा खंय देवाचो पूत जेजू आसा खंय आंज बडवे आसात खंय देवदूत आसात खंय आनी त्या संवसारांत एका रितीचो वैभव संभ्रम आसा खंय आनी थंयसर बुके नांत ताणे नांत थंयसर कांयच ना बोवा पुरब्याचो संवसार म्हणून भयण भावाक म्हणटाना भाव म्हणालो की नांगो बाय बेश्टें हो संवसार शाश्वत ह्या संवसार आसता पर्यंत आमी ताज्या उपरांत कांयच ना हो संवसार आसा आमचो हाच्या उपरांत कांयच ना म्हणून तो सांगी लागलो. अशें ह्या संवसाराचें पयन तांचें समतस ही संवसाराक अंतरलीं आनी आनीक संवसाराक भायर सरून गेलीं आनी तो संवसार जावन आसा सासणीक जिविताचो संवसार. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो वो म्हाकाय मेळटा तुमकांय मेळटा हर एकल्यांक मेळटा ह्या सासणीक जिविताच्या खुशयेन आमी सोमकोंक जाय. देखून मरण म्हणटना भियेन आसतना मरण म्हणटा काळुजेन नासतना मरण मरणांतल्यान पळपळ घेनासतना धैर्यान आमी तें फुडें करूंक जाय संतोशान तें स्विकार करूंक जाय. कित्याक मरण अंत न्ही उडास्तवरा मरण एका नव्या जिविताची सुरवात मरण एका नव्या जिविताचो दारवटो म्हणलें सत आमी जावंक जाय आनी त्या दारवट्यांतल्यान भितर सरूंक जाय आनी तो दारवटो जावन आसा जेजू क्रिस्त. हे तुमी कश्ट केल्यानो आनी वजन वयतल्यानो हांव तुमकां विशव दिता म्हणलो जेजू सासणाच्या राजांत आमकां विशव दितलो. देखून तो म्हणटा तुमी भियोवचे न्ही तुमी कंगलचे न्ही तुमी कांयच कावजेवचे न्ही देखून तुमी तयार रावो जाय टोके मारतना बागेल उक्ते करूंक तयार आशिल्ल्या त्या नवकारा बरी सदांच तुमी तयार आसूंक जाय. तो वेळ आनी घडी खंयची म्हूण तुमी नेणांत दादडयाच्या ओपारींत तो म्हणटा तुमी बुदवंता बरी जाय 5 दिवे सांगातात तेल घेवन आशिल्ल्या त्या 5 देडया बुदवंता देडयां बरी तुमी जाय बुद नातिल्ल्या बरी जावंक नजो. कित्याक म्हळ्यार तो होरेत येतलो तेन्ना तुमी घुस्पटतेल्यात तुमचे लागीं दिवे नात तेल ना दिवे पलवल्यात अशें जाल्यार संदिग्ध परिस्थितींत तुमी वळख जातल्यात आनी तेन्ना वरेत भितर सरतलो तुमी थंयच बाकी उरतल्यात. देखून तुमी जागृत रावा आयती रावा ती वेळ आनी घडी खंयची म्हूण तुमी नेणांत अशें जाल्यार संदिग्ध परिस्थितींत म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आमी आमकां आसलेले सगळे कश्ट फुड करन सासणीक जिविताच्या बरवशा कुशीन सोमकोंक आसा आनी तो बरवसो जेजू आज आमकां दिता. देखून कश्ट मरण आमच्या जिवितांत आसाच देखून मरण कश्टी अंत न्ही मरणी अंत न्ही सासणीक जिवीत मात्र आमचें जावन आसा. देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आधुनीक काळार एक मारेकार पिडा सगळ्या संवसारांत विस्तारल्या. मरणाच्या बियाचें वातावरण सगळ्यांनी उपजालां तरी पुनर्जिविताचो बरवसो आमकां एक बुजवण दिता. देखून मरणाच्या हर एका देवस्तुतेंत आमी आयकता मरण आमकां सुखना म्हूण दूख भोगता तरी अमर जिविताचो बरवसो आमकां बुजवण दिता. ह्या संवसाराचें बिडार मोडून वेता सर्गार सासणाचो निवास तयार जाता. मरण आमकां कोणाकय सुखना म्हूण आमकां दूख भोगता
तरी आमार जिविताचो बरवसो आमकां धैर्य दिता. ह्या संवसारी जिवीत म्हणल्यार तंबू तो मोडून वता, पूण सर्गीच्या राजांत एक नवो तंबू, एक नवें घर रुता जाता. आनी ह्या नव्या घरा कुशीन आमी समकोंक जाय. देखून एक क्रेस्तर नाटो जेजू लागीं आयलो आनी म्हणालो, बरें मेस्त्री सासणीक जिवीत जोडीचें जाल्यार, ह्या सर्गीचें जिवीत जोडीचें जाल्यार आमी कितें करीत जायी, कितें करीत जायी. आनी तवळ जेजू ताका म्हणालो, तुजे लागीं आसलें वीक आनी उपरांत म्हजो पाटलाव कर. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, एकामेकाच्या सेवेंत, एकामेकाच्या मोगांत, एकामेकाच्या सोडदोडीच्या करणे मुखांतर सासणीक जिवीत जोडूंक साध्य आसा. तो तरणाटो निराशी जावन फाटीं गेलो, कित्याक म्हळ्यार येते आस्त बदीक ताका आसली. ताणें चिंतलें हांव ह्या संवसाराचो मनीस, हाचे उपरांत दुसरो संवसार ना म्हूण तो चिंतलो. देखून तो निराशी जालो. देखून जेजू म्हणटा, पळया एका ग्रेस्त मनशाक, ह्या संवसाराच्या मनशाक सर्गीच्या राजान भितर सरूंक कितले कश्ट गे म्हळ्यार एक खरें, एक वणटें, एक कॅमल सुयेच्या बुराकांतल्यान पाशार जायत, पूण ह्या संवसाराक लबदल्लो मनीस तितल्या सुलाब्यान सर्गीच्या राजांत प्रवेश जावचो ना. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, असले संदिग्ध आधुनीक कोरोना पिडेच्या संदर्भार आमी एकामेका थंय माया मोगान जियोंक जाय, एकामेका आदासून सुदासून जियोंक जाय, एकामेका कुमोग करून आमी जियोंक जाय. कश्टांत आसलेल्यांक आदार जावन, निराशेत आसलेल्यांक सांगात दिवन, एकसुरे आसलेल्यांक बुजवण पटोवन आमी एकामेकाक कुमोग करूंक जाय. हे आमचे कर्फ्यू लॉकडावन परत एप्रिलाच्या 30 तारखे पर्यंत विस्तारला. अशें आसतना आमची परिगत भोव कश्टांची जाल्या. असल्या संदर्भार आमी सरकाराक सांगात दिवंक जाय. सरकारान हाडचीं नियमां तीं आमी सुख नासतना पाळोवंक जाय. सरकार कोणा खातीर नियम करता? सरकार आमच्या खातीर, आमच्या बऱ्यापणा खातीर, आमच्या जिवा खातीर असले नियम करता. सगळो भारत बंद करचो म्हळ्यार वा सगळो संवसार बंद करचो म्हळ्यार त्या राष्ट्रांच्या सरकाराक जैत लाभता म्हणणी, त्या राष्ट्राच्या सरकारांक जायतें नुकसान जाता. तांकां येवचें टॅक्स आसलें येना, इन्कम आसलें येना. पूण जाल्यार असलो निर्धार करन, इतलो निर्धार करन सरकार लॉकडावन करता जाल्यार कोणा खातीर? कोणा खातीर? आमचे खातीर, म्हज्या आनी तुजे खातीर, आमच्या बऱ्या भलायके खातीर, आमच्या जिवाच्या उरोवण्या खातीर करता. देखून आमी सरकारान दिल्लो आदेश सुख नासतना पळोवंक जाय. दुसरें, जायतो लोक ह्या पिडे विरोध झुजता. आस्पत्रेनी धाकटेर जावंक पुरो, नर्सां जावंक पुरो, जायते सेवक ह्या आस्पत्रेंत ह्या पिडे विरोध झुजतात. पिडेक सांपडलेल्यांची जतन घेतात. तांकां आमी पाठिंबो दिवंक आसा, तांचे खातीर आमी मागोवंक आसा. जायते सरकारी अधिकारी, पुलीस सिबंदी वर्ग वत म्हूण नासतना, वारें म्हूण नासतना, दग म्हूण नासतना मार्गादेगेर, मार्गांनी, रस्त्यांनी जायती बंदोबस्त करून आसात. कोणा खातीर? आपले घरदार सगळे सांडून रस्त्यांनी ते आसात. रात म्हणली ना, दीस म्हणली ना, न्हीद म्हणली ना, भूक तान म्हणली ना. असल्या संदिग्ध परिस्थितींत ते सेवा करतात. कोणाची? आमची गई, आमच्या बऱ्यापणा खातीर, आमच्या जिवा खातीर. देखून तांची उतरां आमी आयकूंक जाय, तांकां आमी सांगात दिवंक जाय, तांचो आमी मोग करूंक जाय, तांचे बसोत आमी मागोवंक जाय. आमी मागोवंक जाय प्रति रितीन स्वयंसेवकां बसोत. जायते स्वयंसेवक, जायते संघ संस्थे जायत्या दुबळ्या लोकांक आदार दिवच्या फुडें सरतात. तांच्या उदारपणाचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागोवंक जाय. तांकांय आमी भरपूर रितीन सहकार दिवंक जाय. जर तर कोणी कितें कुमोग मागोवंक येतना काय म्हणजे तर आसा जाल्यार हांवें ना म्हण नासतना जायत्या मापान तांकां कुमोग करूंक आमी फुडें सरोंक जाय. आनी ताका खंडीत आमकां बेसांव लागतलें. सरकाराच्या आदेशाक पाळो दिवंक जाय. सरकारा पासत आमी मागोवंक जाय. अशें सगळें आमी एका मनाची, एका काळजाची जावन ह्या मारेकार पिडो विरोध झुजोवंक, ह्या मारेकार पिडे विरोध जय जोडोवंक देवाचो कृपा, देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. कित्याक म्हळ्यार ह्या मारेकार पिडेक विरोध झुजोवंक आमचो एकवट मात्र साध्य, आमचो सांगातपण मात्र साध्य, आमचो सहकार मात्र साध्य. देखून असलो एकवट सांगातपण सहकार निरंतर आमी दिवया. जिवंत क्रिस्ताक साक्ष जावया. तसो जिवंत क्रिस्त आमकां आपल्या आशिर्वादांनी बरोवन दी. मरणांत जिविता उतरल्लो आमकांय जिविता उतरोवंक आदार आनी कृपा दिवून दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आमेन. आमी उबी रावया. त्रिएका देवाते आसुल्लो आमचो भावार्थ उक्त्यांत उसारया. सगळीं सांगाता म्हणया. सत्मानता देवाक, सर्वपदारा बापा, सर्गान भितर विचार असणारा आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या इस्पिताक आमच्या जमिया जो पवित्र आत्म्यावर विंगड संभवलो, आमकां मर्यादान जल्मलो, 5 वेळा ताणें कसोसले, ताका कुर्सा जोडलो, तो मेलो आनी ताका निगेविलो,
तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो सर्गार सोडलो सर्पद्विदा देवापाच्या उजव्या बसला तेंतान जिव्यांनी मेल्ल्यांनी मनसुबे गरयतलो सत्मंतां पवित्रात्म्या कतुलीक पविसभे भक्तांचो एकता पातकाचे मोक्षाणे कुडीचे जिवंतपण सस्ताचे जिवीत आमेन. आमी सद्देवाची भुरगीं ताच्या मोगांत आनी गोपांत आमी जियेता मरणाच्या बियांत आमी आकांतून आसा पण मरणांतनी मरण नव्या जिविताची सुरवात म्हणल्यार सजणां जावन नव्या जिविताचो बरोबर जोडून ही आमची मागणी आमची गरजो ताच्या पांयांतळ आमी समर्पिया. तुमची जबाब जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता हांव तुका. जेजूच्या नावान बापा हे मागणी करता हांव तुका. मोगाळा बापा पयस सभेच्या सर मुखेल्यांनी पुनर्जिवंत जेजूचो संदेश सगळ्यांक धैर्यान प्रगटूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. जेजूच्या नावान बापा हे मागणी करता हांव तुका. आमच्या गांवच्या फुडाऱ्यांनी निस्वार्थी मनोभावान लोकांच्या बरेपणा वावरूंक आनी आमच्या परिसरांत मोगाचें आनी शांत समाधानाचें वातावरण रसूंक फुडें सराशे आमी मागता. जेजूच्या नावान बापा हे मागणी करता हांव तुका. आमच्या कुटुंबांत परगांवांत वावर करनासच्या आमच्या कुटुंबादारांक कुडीची आनी मतीची बरी भलायकी लाभय म्हूण मागता हांव. जेजूच्या नावान बापा हे मागणी करता हांव तुका. आमच्या कुटुंबांतल्या समेस्त भुरग्यांनी आनी युवा जाणांनी आधुनीक काळाच्या वायट संगतीक वळख जायनासतना जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणाच्या भरवशान सदांच वाडाशे कर. तांणी तांची जिणी आनी देणी समेस्तांच्या बरेपणा खातीर वापरूंक आनी सुदारसून जियोंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. जेजूच्या नावान बापा हे मागणी करता हांव तुका. येवकारिस्ताच्या मेजा बावारी हजर जाल्ल्या आमी समेस्तांनी सदांच आमच्या क्रिस्ती आपोवण्याक सरी जाल्ली जिणी जियोंक आमकां सर्वांक बवार्दाची आनी बरवशाची मनशा कर म्हूण मागता हांव. जेजूच्या नावान बापा हे मागणी करता हांव तुका. एकडे बरदोळे दांप्या खंयसर आमी आसां थंयसरच उबी आमी आसां. आमच्या हात आमच्या अर्दाचेर दवरया. विशेश करून आमी मागया सगळ्या आमच्या जिवितांत जावं पुरो आमच्या मालगड्यांच्या जिवितांत असलो पास्क दीस आमकां येवंक ना. आमच्या घरांनी रावून मिसाचें बलिदान भेटोवचो दीस आमकां येवंक ना. हो पयलो आमी संभ्रमता. अशें आसतना कित्याक असलो दीस आमकां जायला कित्याक म्हळ्यार आमी सगळीं जाणां कोरोना वायरसांतल्यान उपसरली ती पिडा. सगळो संवसार बंद जाला आकांतांत आसा. परत आनी 15 दीस आमी ह्या संदिग्ध परिस्थितीक वळख जाल्या. अशें आसतना स्वामी आमचेर दया दाखय. आख्ख्या संवसाराची काकूळट करे. ह्या मरेकार कोरोना पिडेतावन आमकां सुटका सडवून लाभय म्हूण मागया. परगांवांत आसात आमची कुटुंबाची ते हांगा सांपडलेल्यांत आमच्या मोगाची विविध कस्तांक नस्तांक बली जाल्यांत तांकां देवाचो आदार मागया. ह्या पिडे वरवीं देवाधीन जालेल्यांक सासान विशय मागया. ह्या पिडेन कश्ट नासलेल्यांक बरी भलायकी मागया. ह्या पिडेच्या त्या विरोध झुजतल्या सरकारा पासत दाक्तेरां नर्सां पासत सेवकां पासत पुलिसां पासत अधिकाऱ्यां पासत आमी मागया. सगळ्यांक सोम्या तुज्या कृपेच्या आशिर्वादांनी बर एकामेकां आमी सांगाता मेळोन एकवटान आनी सगळ्या धैर्यान सगळ्या मनान सगळ्या काळजान सांगातपणान ह्या पिडे विरोध झुजोवंक जय जोडूंक आमकां कृपा तूं दी म्हूण आमी मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Dene undia vainache Vejta Bapa tuka Jine kirkole amche Bopundita astuka
सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा भेटैता आमकां स्तुका सर्वेस्परा देण्यात आतारा दयेन वोपुन्ये आमकां बेने उंड्या वायनाचे भेटैता बापा तुका तिने किरकोळे आमचे वोपून दिता आज तुका म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवपा मानतात असलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आख्या पवित्र सभेच्या धावाक सर्वेस्पर मानून घे सर्वेस्परा आमच्या भोवमोगाळ जेजूच्या आनी आमच्या बापा गोवाच्या कणा परिवर मरण आनी दाखां परी पिळ्ळलो जावन तुज्या प्रितीवंत पुताक महिमेवंत पुना जिवंतपणा फावो जालें हो गोट संभ्रमक त्याच महिमेवंत जेजूची कूड आनी रगत तुका भेटोवना आमी ती घेवचे खातीर हो गोवांचो उंडो आनी दाखांचो वायन आमी तुका समर्पिता ही दानां आमचे सखा आशा भेटोवणेची आनी जेजू लागीं जोडलेल्या एकवटाची सुफळ कुणां जावं दी अशें आमच्या भाव भयणीचे सोडवणे खातीर दिसान दीस भेटलेले आमचे जिणयेंत जेजूचे मरण आनी पुनर्जिवनपण अदीक अदीक दिसून येवं दी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्प तुमचे सवे आसों तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वहय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पण देख करूंक ह्या उत्तम दिसा तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाकणणी वर्त्या दाबाजान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली तोच तो दुलोप निरापराधी मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो आपण मरण ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गेचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंचरगी तुका जय उंचरगी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उंचरगी तुका जय उंचरगी तुका जय मोगळ भोव भयणीनो आमी सगळीं दिमी गेल्या सगळीं भक्तीन आमी हांगासर पळोवया भोव पवित्र घडी आतां आमी संभ्रमता हे भोव पवित्र घडये संदर्भार अख्ख्या संवसाराक कोरोना पिडे वरवीं कश्ट दिल्या अख्ख्या संवसाराक सुमयेच्या कुडी रक्ताक समर्पण दिवया आमच्या कुटुंबाक आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक भुरग्यां बाळांक तांच्या सगळ्या जिविताक सुमयेच्या ह्या कुडी रक्ताक समर्पण दिवया
बापा करोस तू पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची उडानी रग आपलेच कुशेन कस्ट मारण सोसूंक वेचे आदी ताणे उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याचे सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पूंची तेच बरी जेवण जात ताणे काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याचे सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आमतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचे रग पदकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासून आनी सोमेस मनशां पासून ते वरवतले हे म्हज्या उगडा साकरा बवट तसो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बाबा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोडून आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पित तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडारग सेवतेल्या आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या संवसारार विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या पापा सेवा पीटर पौल आमच्या गोवळी पापा आनी सगळी यासकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवो सोदर मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकूळट कर तांकां तुजी इश्टगतींत अंतरलेल्या समेजता तुजे परजडीत मुखामळ पळोवंक फोव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मुरे देवाच्या माय संगती तिचो पती भगवंत जोजे भगवंत धर्मदता भगवंत जुतात देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन 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 आमच्या सुडवंदराची अजना मतीन दवरना नव्या जिविताच्या बरवशान जिवंक सगळ्या कश्टांक बरवशान फूड करूंक देवाचो आदार आनी कृपा मागोवन सोमयान शिकलेल्या मागणे सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडिशडेंतले आमकां निवार देवकृणे जिवितां समाधान संतोश आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सुडंदरा जेजू क्रिस्ताचेणे बरवशान अतिरेकतेल्या आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व
पदकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाठाय कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता मळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ तूं जेत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसो माय मोगान पास्काचो संतोश संभ्रमन एकामेका आमी शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी सगळी आमी एक घडी बरती बी गेल्या ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आमच्या समेस्तच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली आमच्या सगळ्या कश्टांच्या जैता खातीर आमच्या एक नव्या वर्षा खातीर आपण मरण पुनर्जीवन जाल्ली हे शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सोम्या सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका भोवना पूण तुजे कसुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली मोकळे भाव भयणीनो आतां क्रिस्त प्रसादाचो वेळ क्रिस्त प्रसाद वैयक्तीक रितीन आमकां सेवंक जायना तरी मध्यम मुखार हे मिसाचें बलिदान भेटयलेलें आमकां आत्मीक रितीन घेवंक साध्य जाता जेजू आमच्या काळजांत दे जेजू आमच्या मनांत दे जेजू आमच्या जिवितांत दे म्हूण मागा जेजू म्हज्या काळजांत म्हज्या मनांत म्हज्या कुडींत म्हज्या जिवितांत म्हज्या कुटुंबांत ये सोम्या म्हज्या संगातार राव सोम्या म्हाका धैर्य दी म्हाका संगत दी म्हाका बळ दी म्हज्या मुखल्यार रावन म्हाका वाट दाखय म्हज्या फाटल्यार रावन म्हजें संरक्षण कर म्हज्या बगल्यार रावन म्हाका संगात दी म्हजे वयर रावन निरंतर आशिर्वाद दी म्हणून मागा आनी सोम्याक ह्या वखदां तुम सकन घेया सोमिया तू ये बेगी मोगान मोडू लागी पुण्या रूपा या काळजा सेव तुका मी बागी to goanso Dakaros kalsinto Badal tuja masan Ragtan Waduram kadilom Sumia tu yebegi Moka tu ya karzan sertu kami bagi unia rupa ya karzan sertu kami bagi इकडे बरदोळे तांबया आमच्या जिवितांत असलेल्या सोम्याक आमी अर्गां दिवया फाटल्या जायत्या तेंपांतून जायत्या वर्सांतून ताणें आमकां राखून सांबाळ्ळां सर वायटांतलें विघ्नांतलें अनवरांतलें पिडेशिडेंतलें आमकां ताणें निवारलां विशेश करून येदळ पर्यंत आमकां प्रते रितीन आमच्या भारताक आमच्या कर्नाटकाक आमच्या सगळ्या गांवांक ताणें आशिर्वाद दिला ह्या पासून ताका अर्गां दिता आसतना
फुडल्या दिसांनी ताची ससाई मागया, कुरपा मागया, सगत मागया, बोळ मागया. ताचे विणा आमी कितेंच करूं शकना म्हणलें 7 जाणां जावया. मरणाच्या बियांनी बघा ससनाच्या जिविताच्या भरवशान जिवचे प्रयत्न करया. तसो समी आमकां आशिर्वाद दिवं दी. जिवंत क्रिस्त आमकां देरान भरून दी म्हण आमी मागया. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बोमगाळ प्रितीच्या बापा, पास्काच्या गोठा वरवीं तुवें आमकां नवी केली. ही नवी जिणी मोवाळ्यान राख सांबाळांनी वाडय आनी जिजो बराबर मैमेवंतपणा जिवांतपणाच्या प्रकाशांत सासणाचें सूख बगूंक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मगळ भाव भयणीनो, तुमकां समेस्तां परत पास्का फेस्ताचे उल्हास पटयता. विश यू व्हेरी हॅपी इस्टर आमी म्हणटा. बाप आनी हांव दोगी ह्या सक तुमकां बऱ्या फेस्ताचे उल्हास पटयता. तुमचे खातीर निरंतरी आमी मागता. आमचे खातीर मागा म्हण आमी विनंती करता. अख्ख्या संवसारा खातीर मागोवंक विनंती करता. तसो तुमी जिवंत क्रिस्त तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी भरून दी, बेसांवां नेटोवन दी म्हण आमचे मागणें तुमचे खातीर जावन आसा. आमी सगळीं दिमी गेल्या आनी निमाणो आशिर्वाद आतां आमी स्विकार करया. पास्काचो निमाणो आशिर्वाद घेवच्याक तकली आमी बगोवया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमच्या मोगाळ बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या पुन्हा जिवानपणा वरवीं तुमकां सोडवण दिली आनी आपली भुरगीं केली. आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवन तो तुमची काळजां संतोषान भरूं. जेजून जोडलेले सोडवणे वरवीं बापान तुमकां पातकांतली सुटका दिली. ताच्या उदारपणाच्या देण्यान आमार जिविताचें दायज तुमकां मेळूं. बाबरता वरवीं जेजो बराबर पवित्र स्नानांत तुमी पुन्हा जीवन जाल्यात. आता तुमचें जिवीत सारकें नवें आनी पवित्र जावन जेजो बराबर सर्गार सासनाच्या सुखाक तुमी पावो. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. वचून या जिवंत क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. हालेलुया, हालेलुया. देवाचे वडूकार. हालेलुया, हालेलुया. Ciranye ulas paw. Alleluia, Alleluia. Surga ciranye ulas paw. Alleluia. Kitya zakatu Ciranye ulas paw. Alleluia, Alleluia. Surga ciranye ulas paw.